Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Riyat ko shatkian gal ragadala karet katala bara 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 bara. Shoto to 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 to. Praise you, Jesus. Shito to to. Shila bara bara bara. Hallelujah, 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 Praise you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Arganjis, Arganjis, Holapjis. My Majis, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus. Shila bara 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 bara. Oh, shoto to 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 tian gal ragadala karet katala bara bara bara. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Rigalo kuriat kashala bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Arganjis, 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 hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Arganjis. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Arganjis, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Arganjis, hallelujah. Hoglap Jesus, Mahima Jesus, Suti Jesus, Arganjis, Aradan Jesus, Mahima Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glorify you, Lord. Hallelujah. Hoglap Jesus, Mahima Jesus, Arganjis, Aradan Jesus, Mahima Jesus, Arganjis, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Arganjis, Hoglap Jesus, Mahima Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kalzadan ami suti kariyan, aradan kariyan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Ribala baraba. Thank you, Jesus. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां खांदी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां धाडलें पडून दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. सोम्या जेसू, तुज्या हजारपणार आमी हांगासर जमल्या सोम्या, तुजी सकत आमचेर देंवून दी. ह्या संजेच्या वेळार आमी मागता सोम्या, तुजी पवित्र आत्म्याची सकत, तुजो मोग, तुजी कृपा आमचेर देंवून येवं दी. वय सोम्या, हर एकलो आमी जावन आसा पातकी, पूण तुज्या सक्तीन, तुज्या बोगसण्या निमती दुसरी खंयचीच वाट ना सोम्या. हर एकल्याक आमकां बोगसून तूं तुज्या हाती खाण घेवन तुजो मोग आमकां तूं दाखयताय सोम्या. हो मोग तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचेर तुवें ओतलाय. हो मोग आमी सर्वांनी बघूंक तुजी कृपा आमचेर ह्या वेळार वाळून दी सोम्या. हर एकल्याक आमकां तुजी सक्तीन बोर ह्या संजेच्या वेळार, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन, तुज्या कृपेन आनी बळान आमकां हर एकल्याक बर म्हूण आमी मागता सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर एकलो आमी स्तुती करया, आराधना करया, अर्घा दिवया. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. होगलाप जेसू, महिमा जेसू, आराधना जेसू. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaza amchi ubari asumyak. Argan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tipa ba 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 ba. Tipa ba 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 ba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, Hallelujah. Hallelujah. ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಕಾಲ್ ಜಂದಾವನ में स्तुति करिया.
ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, स्तुतिसु एन्मनवे. वैभवाने बहिणीनो, आम्ही स्तुती करताना देवाचे सकत देवनेता ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. अर्गान जीसस आम्ही अर्गान दिताना सोम्याची सकत आमचे सड आणि सड देवन येता. कितले उपकार आमकां सोम्यान केल्यात, कितले बरेपण आमकां सोम्यान केला. हर एक पटीन व्हड व्हड अद्भुत असर्या सोम्यान करताना ती असर्या करचे पयलें एक काम सोम्या जेजून केलें आनी आमकां कर दाखयलें. अर्गान दिली, उंडो घेतलो आनी अर्गान दिली आणि तो मोडलो आणि हजार हजार जणांक वांटून दिलो. आनीक या लाजरसाक मरणांतलो जिवंत करून उठयतना बापा मुखार जेजून अर्गां दिली आणि ते अर्गां दिवची सकत देवाची सकत आमचेर देवन येता. जेन्ना आमी अर्गां दिता, स्तुती करता, पवित्र आत्म्याची सकत बळान आमचेर देवन येता. जेजून आमकां करून दाखयलें. हर एक व्हड अजाप करचे पयलें ताणें अर्गां दिली बापाक. आज आमी अर्गां दिवया. तू अर्गां दिताना सकट तुजी दूख, सकट तुजी खंत बेजाराय तू ह्या वेळार पयस दवर आणि तू अर्गां दिताना देवाची पवित्र आत्म्याची सकत बळान तुजेर देवन येतली आणि हर एक तुजे दूख, हर एक तुजी कश्ट, हर एक इम्पॉसिबल सिच्युएशन तुजे जिणेंत ते बदलूंक गरज आसची देवाची सकत ती तुजेर वाळून येतली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा 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 स्तुति कर. हर एक आम्ही स्तुति कर. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ.
Suyen manave. Baba 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 baba. Hallelujah. 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 Baba 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 baba. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Hallelujah. Tira tira ra tira ra tira ra tira ra. वही समय तुझे सकत यावला देवो नहीं होती हर एक लेके रामचे जो पवित्र तुझे सकत देवो नहीं होती अग्नि अभिषेका 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 इले तो बरले ही बाबा 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 ओ हालेलुया Hallelujah. हर एक लेचे हाला बाथेरे रे पवित्र तुझे सरूसो देवो नहीं होती पवित्र तुझे सकत बोला देवो नहीं होती हर एक तुझे कष्टांचे हर एक तुझे परिस्थितीचे ही बाबा 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 रोको शतारा every impossible situation every fear be cast out in the name हर एक दुःख हर एक बेजार आहे तुझ्या मोतीत आहोत हर एक पिडाशिदा हर एक काळोखाची सकत तुझ्या घरात आहोत तुझ्या खालचं आहोत यावेळेला फोडा फोड घेतो जेजूच्या बळादेक नावानं जेजूच्या बळादेक नावानं थिरी बिरी 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 शाखा बाबा 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 थिरी दी 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 अंदर be bound and be cast out in Jesus name थी अंदर Hallelujah Oh hallelujah 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 थी बाबा 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 Hallelujah थी बाबा 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 तेरे 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 थी बाबा 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 Hallelujah उघड सोम्याची खालचा हर एकल्याची मोना उघड हर एकल्याचे मोन तू उघड तुझ्या सत्य मुखात त्याचे मोन तू उघड सोम्या Hallelujah Oh hallelujah hallelujah mighty fire in the name of Jesus Christ पवित्र आत्म्याचे अभिषेक यावेळा देवाने होते हर एकल्याचे राम देवाने होते यावेळा थिया 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 अभिषेकित कर सोम्या हर एकल्याचे अभिषेकित कर ओरो बाबा 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 दिया 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 आराधना यीशु महिमा यीशु हालेलुया हालेलुया थी बी 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 बसा देने तू गासा झाले स्तुती कर बसा देने मग स्तुती कर कितले पॉइंट्स तू असते रे परवाना देवान पळोंचे एकत तुझे खालीस बळोंचे तुझ्या खालचं असो भावार्थ बळोंचं तू कितलेही पॉइंट्स असो खंच्या बुल्यारी तू असल्या रे खंच्या देशान तू असल्या रे तू हांगासर असल्या रे पयस असल्या रे घरा भितर असल्या रे इगर्जीत असल्या रे तुझ्या कामाकडे असल्या रे खंय तू आसाय थंय जावन तुझे खाळी सोमी पळयता तुझं भावार्थ सोमी पळयता या वेळार आणि तुझ्या भावार्थ प्रमाणे तुझ्या खालच्या स्थिती प्रमाणे तुका आशीर्वादित करता हालेलुया भावांनी आणि बहिणीनो पाऊल आणि सिलास स्तुती करूंक जैलांत आसले ते सुलाभेन इजी चेराचेर बसून नातले आरामायर नातले भावांनी आणि बहिणीनो आज तुझी परिस्थिती दुखाची जावंक पुरो मुखार मस्त टेन्शन आसूंक पुरो मोतीन मस्त चिंता पासूंक पुरो ओ तशें जावन आसा अशें जावन आसा चिंता पासूंक पुरो पूण ह्या वेळार हर एक तू बगलेक दवर आनी सुम्या मुखार तू समर्पण दे कित्याक म्हळ्यार पावल आनी सिलास तांकां मार पडले तांचें आंग पांग शिंजलें तांकां काळोखाच्या कुडान दवरले तांकां चेन आनी बांदून घाल्लें तांकां हर एक नथींग वॉज इजी फॉर देम पूण त्या वेळार तांणी एक डिसिजन केलें एक खंडीत तांणी निश्चय केलो हांव स्तुती करतलो आज तो निश्चय तुवें आनी हांवें करूंक जाय खंयची ती परिस्थिती जाल्यार ती परिस्थिती व्हड न्हय देवा मुखार ती परिस्थिती व्हड न्हय बगार देवाचें नांव व्हरतें तें देवाचें नांव व्हरतें म्हूण तूं स्तुती करतना कितें जातालें ते परिस्थिती आसले सर बंदड सर्व सैतानाचे चैनी पुरो मोडून पडटल्यो आनी हेर पळोवन आसले देवाचें उतार म्हणटा Acts chapter 16 verses 25 धर्मदाची कृत्या chapter 16 verses 25 थावन अशें देवाचें उतार म्हणटा हेर पळोवन आसले हेर बंदीत आसतना
उरले पुरा तांकां ऑब्जर्व करनासले. आज तुका पळोवन आसतले, तुजे दुस्मान तुका आज पळोवन आसूंक पुरो. जे कोण तुका तुजें नांव सकयल घालूंक पळयतात, ओ तो तसलो वो असलो कितें करता पळया, आची आवाज कितें जाता पळया म्हूण तुका ते तुजी सबाय पळोवन आसूंक पुरो. पूण पवित्र आत्म्याची सकत तुजें देंवतना, तूं स्तुती करतना त्यो सांकळी सर मोडून पडटल्यो. तुजें सिच्युएशन बदलतलें. तुजे थंय देवाचो उजवाड येतलो आनी सर्व काळोखेची शक्ती मोडून पडटल्यो. हालेलुया. आनी ती महिमा तूंय देखतलोय, हेरी देखतले. हालेलुया. वडा थाळ्यान आमी स्तुती करया. ती महिमा पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळार तुजे ती देवून येवन म्हणून आमी स्तुती करया. हालेलुया. हर एकल्याचेर, आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या आवय बापायचेर, हर एक आमच्या परिस्थितीत तुजी पवित्र आत्म्याची सकत देवून येवन म्हणून आमी मागया. हालेलुया. हालेलुया. स्तुती कर. हालेलुया. थाळो उभार स्तुती करया. वडा थाळ्यान. हालेलुया. 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 Taya. Oro bashatere bebe. Tia tara arganches. Hallelujah. Taya ba. Riba ba. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು ನೀಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನೀಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೇಮ, Hallelujah. ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಪರಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯವ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಪರಲೋಕದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಬೇರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ ಆ ಪ್ರೇಮ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆ ಕೃಪೆ, त्या मगावरवी त्या कृपेवरवी आमकां सुटका मेळटा. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. ही बाबा ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿತ್ಯವಾದ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿತ್ಯವಾದ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆರೋಗ್ಯದಾತನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಆರೋಗ್ಯದಾತನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು ನೀಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ,
ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದಂತ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು, let there be light in the name of Jesus. ಟಿಯ 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 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಥಯ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. ದೇವ ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳಕು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು. आमच्या कुटुंबात, आमच्या जिन्यात, आमच्या मागण्याच्या पवित्र जिन्यात निन्न कृपे. हालेलुया, हालेलुया. सोम्याचा उजवाड या वेळार, सोम्याचा उजवाड फकून येशूच्या नावान हर एका आमच्या जिन्याच्या पयणार, हर एका पावनाचेर येशूचो उजवाड, येशूचो उजवाड येताना कितें जाता, सगळी काळोखी शक्ती पळून धांवतात. काळोख्याची शक्ती, काळोख्याची खांबा पुरा उजवाडाक येतात, ती पळून धांवतात. ह्या वेळार आमी मागया, हर एकलो आमी मागया. सोम्या जेसू तुजो उजवाड ह्या वेळार, तुजो उजवाड देवन दी, तुजो उजवाड फांकोन दी सोम्या. म्हज्या कुटुंबांत फांकोन दी सोम्या, म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या वैयक्तीक जिणयेंत तुजो उजवाड फांकोन दी. लेट योर लायट शायन इन जीसस नेम. हर एकलो आमी वडाताळ्यान स्तुती करया. पवित्रात्म्याचो सकत जेजूचो उजवाड हर एक आमच्या जिणयेंत, तुज्या जिणयेंत खंयच्या जिणेंत खंय तुका कश्ट आसात, खंय तूं भोव कष्टांत वळवळटाय, हे सर तूं सोम्याक समर्पण दी. सोम्याचो उजवाड त्या जाग्यार, इन दॅट एरिया, लेट द लॉर्ड्स power shine, let the Lord's light shine. ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು, ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು, ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು. ಥ ಥ ಥ ಪ 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 ಥಯ ಬರ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. The name of Jesus Christ. ಕಟ್ 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 ಕಟ್. ಥಿ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. The name of Jesus. महिमा तुका. Oh Lord, let your anointing descend right now. महिमा बळान देवान येवन मागता सोम्या. हर एकल्याचेर आमचे पवित्रात्म्याचे सकत बळान देवान येवन तुझी गुण करते सकत हर एकले आमकां आपणून दी सोम्या. आराधन करता हांव, तुजी स्तुती करता हांव, आराधन करता. हालेलुया, हालेलुया. आराधन तुका सोम्या, हर खास येशू ससना. आराधन तुका सोम्या बापा, आराधन तुका मोजा बापा. आराधन ती बाबा 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 देवा बापा. आराधन तुका सोम्या मोजा बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. ही बाबा 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 बाबा. ओ रो 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 ससना ससना. हालेलुया. शबा बाबा बाबा बाबा. Mighty name of Jesus Christ. Every sickness right now, in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. येशूच्या बोलादी नावान हर एक पिढा शिडा येशूच्या नावान संपूर्ण भलायकी मेळोवन गुण जावन मागता. बाबा 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 बाबा. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना,
महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका थुया 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 था 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 ओरा बाबा 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 हालेलुया शकारा बारा बारा Thank you, Lord. Dantuka Paraklita Tikaraba Shakoroba Sekerebe Sasna Mahima Duka Sasna 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 Sasna Mahima Usholo barakate rakate rakata तुम्हें मुझे रस्ता द्वारे रियक लग मरी बोला कि बड़ा दुश्मन संपूर्ण रीति से सुरक्षा बड़ा the name of Jesus your healing and all it is sit upon them Taya 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 baba 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 the name of Jesus Christ every pain in the neck every pain in the back be healed in the name of Jesus Christ be healed in the name of Jesus Christ Ek Deva Aradan Tuka कोणा एक लाख गोमटेची दूख गोमटेची शिराने दुखाचं स्पॉन्जिलिसिस आता गुण जाते तसा ती दूख उणे जाते तायल्या जे कोणाक ती दूख असा तुम्ही चाट करियेत या ती क्लेम करियेत संपूर्ण रीतीनं सोमीची ती बलायकी देऊन असा आणि बॅक पेन अप्पर बॅक कोणाकी पाठीची दूख असा आणि ह्या वेळेला सोमीची ती गुण करणं असा आणि अनेक लाख कोणाकी मस्त तकलीफ फटाफट आली प्रेयर सुरू तर जॉईन जाताना थांबून सांजे थांबून मस्त तकलीफ फटाफट आली ताचे थांबून स्वामीजीचं तुका सुटका दिवन आसा आणि अनेक लोक मस्त चिंतपा नेमती मस्त टेन्शन नेमती वाट कळनासतना मुखार खाले घरचें कळनासतना चिंता करनासलो स्वामीजीचो तुजी चिंता संपूर्ण रितीन ती ताची सकत दाखण्यासाठी सकत ती संपूर्ण मन घालून मतीक उजवाड हाडून दाखोवन आसा तुका संपूर्ण सुटका मेळोन आसा ह्या वेळार हालेलुया स्तुती करया हर एकलो आमी अर्घा दिवया सुम्या मुखार आमी आराधन करया हालेलुया 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 शाबा बाबा बाबा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका विशेष रीतीची सकत दोगां देगा जाणांक पवित्र सकत ह्या वेळार मेळोन आसा स्पेशल ग्रेस स्पेशल अनॉइंटिंग रायट नाव पवित्र सकत स्पेशल तरान आय एम सीइंग द भुजांक सकत मेळची पळोवन आसा देवाची सकत तुजे देवन आसा स्तुती कर आराधन कर हालेलुया 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 थिया 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 आराधन तुका ससना ससना आराधन तुका ससना शिफा बाबा बाबा आराधन तुका ससना शिफा बाबा 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 आराधन तुका ससना महिमा महिमा तुका हालेलुया 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 ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 शकारबा थरबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. Tia, 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 tia. Oh, hallelujah. 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 चेस्ट पेन कोणा ऐकलं चेस्ट पेन त्या त्याला येऊनच असता ह्या वेळार ती असली दुःख मस्त उणे जाऊन येते तसा त्याला येऊन असता ताची बेज ताचे रूट जावंक पुरो गॅस्ट्रिका निमती या खाल्या निमती पूण ती संपूर्ण रितीन आज जावन ती येवची ना ती संपूर्ण रितीन गुण जावन आसा तुमकां खले ह्या वेळार खंयचेय तुमकां दूख खंय म्हणी तुमच्या बॉडीन खंय दूख आसल्यार ह्या वेळार सोम्याची सकत मागून हाण घ्या गुण करची सकत वाळून आसा ती सकत तुमकां आपडून संपूर्ण रितीची भलायकी तुमकां मेळाची म्हण सोमी अपेक्षीत ह्या वेळार आमी मागया अर्गां दितेत स्तुती करतेत आराधन करतेत आमी अर्गां दितेत आसतना संपूर्ण आमी समर्पण दिवया हालेलुया शाका बाबा 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 कठीण दांतांची दूख आसली अनेकल्याक ती दूख संपूर्ण रितीन गुण करून जेजू पळयत आसा हालेलुया 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 स्तुती कर आराधन कर हालेलुया 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 री बाबा 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 हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Roko bashatere de basiendere o tororo basiendere hallelujah thank you स्तुती करीत राव खंयचे तरी डिस्ट्रॅक्शन तुझ्या मध्ये तू येऊंक सोड नाका सगळे सोम्याक समर्पण दिया सगळे सोम्याक समर्पण दिया हर एकली तुझी दुःख हर एकली तुझी बे एव्हरी पेन जमोती नसलो दुखी हर एक लम समर्पण देऊया थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस राता था हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस शिट कतलो कोणाकी ब्रीदिंग प्रॉब्लेम असल्यार तुम्ही चॅटाचेर घालयत ह्या वेळार कोणाकी ब्रिदींग प्रॉब्लेम असल्यार सोमी जेजू गुण करूंक पळयत आसा जर तर तुका उस्वास सोडटना मस्त प्रॉब्लेम येत असल्यार चॅटाचेर घालयत आमी मागया तुमच्या खातीर हालेलुया हालेलुया राताका 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 शिओरो बाबा 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस ग्लोरी 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Father. Glory, Jesus. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Yahweh, Jenkon, anyone suffering from breathing issues, in the name of Jesus Christ, be set free and be healed. So may you पवित्र शक्ति ने संपूर्ण रीति भलाई म्हणून the name of Jesus Christ, every breathing issues, every sore throat, every cold, right now in the name of Jesus be healed. Every headache, every pain in the body be healed in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Taya in Jesus' name. Thank you, Father, in Jesus' name.
be set free, be healed. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका. ससना. In the name of Jesus Christ, the healing anointing descend right now. Descend upon Rosalind. Every vertigo problem right now, in the name of Jesus, be set free and be healed in the name of Jesus. Whatever root causes right now, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, we pray right now. Rosalind may be completely healed. संपूर्ण रीतीची बलाकी तिके मिळवते. जेसूचे बोला देख नवा वर्टिगोचे प्रॉब्लेम संपूर्ण रीतीने गुण in the name of Jesus. Lord, we send a Magdalene into your hands. We send a Felsi. We send a Benny Pinto. We send a Benny Carlo into your hands. In the name of Jesus Christ, let your healing anointing descend upon them. In the name of Jesus Christ, let them be set free and be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Let them be healed in the name of Jesus Christ. Jesusच्या पवित्र रक्तात संपूर्ण रीती जेसूच्या कुष्ठाच्या मरणावर संपूर्ण त्याच्या गायावर संपूर्ण रीतीची बलाकी नका मला देणार. हालेलुया. Hallelujah. थिया 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 थिया. Hallelujah. 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 Hayabat, 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 hayabat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ororoba shiririba shiririba. Ororoba ba 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 ba. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ right now, every frozen shoulder, the pain in the neck right now be healed in Jesus' name. जेसूचे बळा देखना वन संपूर्ण रीतीने भुजांचेर जेसूची सकत देवनी होती, गुण करचे सकत देवनी होती, फाटीचे कडेचे जेसूची गुण करचे ते सकत देवनी होती. ब्रदर, यू कॅन चेक, तुम्ही चेक करियेत ती दूख उणे जाते तसा कितले पर्सेंट उणे जाता तुमचे चेक करून पळयेत. In the name of Jesus Christ, every pain be healed in Jesus' name. The healing anointing descend right now in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, the shoulder be healed in Jesus' name. The back be completely healed in Jesus' mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. जे कोणाक दूख आसली, आंगाचेर दूख आसली, शोल्डरांचेर दूख आसली, पाठीच्या काणचेर दूख आसली, तुम्ही चेक करून पळया ती दूख ह्या वेळा उणे जाली आगी, ब्रिदींग प्रॉब्लेम आले, चेक करून पळयात ती दूख तुमकां कितले पर्सेंट उणे जाल्या ती आमकां चाटा निमती तुम्ही सांगेत. आनीक देवाची महिमा, देवाक महिमा दिवयेत. आनी ती उणे जाल्या वय जाल्यार संपूर्ण रितीन ती गुण जावंक आमी मागया. आणि आता आम्ही मागतले. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. चेकन पळया, हर एकलो चेकन पळया. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. री बाबा 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 शक्ला बातुरी री अंदर. हालेलुया. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. वंदन तुका जेसू, वैभव तुका जेसू, आराधना तुका जेसू, नमन तुका जेसू, प्रणाम तुका जेसू, ग्लिस्तान जय जय तुका जेसू, आराधना होसाना तुका जेसू, हसिला जाऊन जेसू. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Worship you Lord Jesus, thank you Father, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. आज आम्ही देवाचे उतार ऐकून घेता. प्रत्येक जण आमकां सगळ्यांक मोगाचें
आमचें घर. आमी खंय गेल्यार आमच्या घरा आयल्यार मात्र आमकां एक मन समाधान जाता, सुशेग जाता. कितले आमी वचून मुंबय रावल्यार आमच्या गांवाक येतना आमच्या गांवाक एक येठिया आमच्या घरा एक फावटी पावल्यार आमकां सुशेग. कितलेंय बरें जावं दी भायल्या गांवांनी, खंय जावं दी, पूण आमच्या घरा पावतना तें जाय जाल्यार ल्हानशें गुडसूलूच जावं दी, ह्या खंयची तुज्या घरान स्पेशालिटी ना जावं दी, पूण जाल्यार आमचें घर आमकां भारी मोगाचें. कितलीं जाणां मुंबयच्यान गांवाक येतात, पूण तांकां कांय ना, 2-3 दीस रावतना पुरो जाता. मुंबयत म्हणून जाल्यार मुंबय धांवतात. गल्फाचे येतात, गल्फाक फाटी येतात. अमेरिकाचे येतात, अमेरिका फाटी येतात. म्हळ्यार हर एकल्याक आमकां आतां कोवीड जाल्ल्या टायमार कितलो की लोक आमचो भायर आनी पुरो आसलो, भायल्या गांवांनी आसलो, एक फावटी आमच्या घरा पावया म्हणून. कितलो की लोक चलोन वचून व्हेकलां नासतना कितले जण अवघडा बली जाल्यार आमच्या घरा एक वचून पाडल्यार पुरो म्हणून तो एक आमकां एक उद्वेग आसता. ते एक आमकां एक संतोश आसता आमच्या घरा पावल्यार सुशेग म्हणून. तशेंच आज देवाचें उतर आमचें घर, तुजें घर आनी म्हजें घर. पळया आज घरा विशीं आज आमी थोडें देवाचें उतर शेअर करया. देवाचें उतर आमी आयकुया कितें सांगता देवाचें उतर. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 4 वाक्य सांगता. हेब्रेव चॅप्टर 3 वर्स 4. हर एक घराक ताचो म्हणलो बांदपी आसा. आमी एक घर बांदच्या पयलें एका इंजिनियराक आपयता, एक प्लॅन करता आनी एका कॉन्ट्रॅक्टराक दिता, तो घर बांदता. एक बांदपी आसा, हर एका घराक बांदपी आसा. तुमचें घर जावं दी, कोणी जावं ताका एक बांदपी आसा, ताका एक इंजिनियर आसा आनी ताका जाय जाल्यार कामाचे पुरो आसात. पूण देवाचें उतर सांगता पळया, हर एक घराक ताचोच म्हणलो बांदपी आसा आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव जावन आसा. तर तुजें घर बांदिल्लो तुजो देव, म्हजें घर बांदून दिल्लो म्हाका म्हजो देव. हांव कितल्या वर्सां हांव घर बांदिचें म्हूण आशेतालो, पूण म्हाका तें जायनातलें. पूण 20 वर्सां उपरांत हांवें देवा कडेन मागलें, म्हाका देवान घर बांदून दिलें. तर 20 वर्सां पयलें म्हाका घर बांदिचें आसलें, म्हजो एक आशा आसलो म्हाका घर बांदिचें म्हणून. कित्याक मागीर ल्हानशा घरांत आमी आशिल्ले, आमची भुरग्यांक रावंक कितें चड जागो नातलो. आमी एका बेडरुमान म्हणले बरी आमी आमचे दीस काडल्यात. पूण मस्तपटी मागतानाय तुका घर बांदूंक आतां अवकाश ना म्हणून एक संदेश येतालो म्हाका. आनी तशेंच 20 वर्सां उपरांत म्हाका संदेश मेळ्ळो आनी मुखार वच म्हणून. आनी कोविडाच्या पयलेंच आमचें घर बांदून कंप्लीट जालें. देखून ताका म्हणलो एक बांदपी आसा, ताका म्हणलो एक इंजिनियर आसा, ताका विंगड कामाचे कार्पेंटर इंगडीत आसात, प्लंबर इंगडीत आसात, इलेक्ट्रिशियन इंगडीत आसात आनी मेस्त्री इंगडीत आसात. इंगड लोक मेळून एक घर बांदता. पूण देवाचें उतर सांगता घर बांदचें देवान. प्रेज द लॉर्ड. तर आज तुवें समजून घाल, हे तुका केदें व्हडलें घर दिलां जावंक पुरो, या कितले सवलती दिल्या जावंक पुरो, ताचो मेन बांदपी सर्वेस फॉर देव. तुज्या घराचो बांदपी सर्वेस फॉर देव. हे आमी मोतीन दरीचे जावंक पुरो, आमचो कितलोय दुडू करशिला जावंक पुरो, पूण देवान घर बांदिना जाल्यार बांदप्याचो वावर व्यर्थ म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून जर आमचें घर आज आमकां आसा जाल्यार देवान आमकां तें घर बांदून दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादी सांगता 20 आनी 8 अध्याय 16वें वाक्य. आयजाया चॅप्टर 28 वर्स 16 सांगता, देखून सर्वेस फॉर देव अशें म्हणटा, पळया हांव सियोनांत सारको पारकिल्लो एक फातर दवरतलो, एक मोलादी कणशा फातर, सुदृढ बुन्यादे फातर, जो कोण विश्वास दवरता तो धोंडोळचो ना. आनी एक बांदप आसा, देवान तें बांदप म्हाका आनी तुका तुज्या आनी म्हज्या आवयच्या गर्भांत आकारलेलें आनी थंय एक बांदप बांदिल्लें, ती म्हजी आनी तुजी कूड. हें एक बांदपूत. कशें घर तुका मोगाचें गे, तुजी कुडी तुका मोगाची आनी त्या कुडीचो तूं मोग करताय. सकाळीं उठून कांय ना जाल्यार एक पटी तरी आरशा मुखार रावताय, कशें दिसताय म्हण पळयताय. तुजोच तूं मोग करताय. त्या कुडीक तूं न्हाणयताय, ताका जाय जाल्लें सगळें दिताय, कुडीक खाण दिताय, ताका बरें बरें वस्तूर न्हेसयताय. कशें तूं कुडीचो मोग करताय. पूण एक समजूचे, तुज्या कुडीचो बांदपी देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका बांदलो, तुका आवयच्या गर्भांत आकारलेलो, तुका रूप दिल्लो, तुका आवयच्या गर्भांतून भायर काडलो, सुरक्षितेदोल राखलो, तो आनी एक बांदपी तुज्या कुडीचो बांदपी सर्वेस्पर देव जावन आसा.
देखून बुन्यादी फातर म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमकां एक भावार्थ आसा. क्रिस्तांव समाजेंत क्रिस्तांव आमच्या पवित्र सभेंत आमकां एक भावार्थ दिला आनी तो भावार्थ आमी जेजूचेर दवरचे आनी तो जेजू जावन आसा बुन्यादीचो फातर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही ಗೊತ್ತಾದ की बुन्यादी फातर तुम्ही पळयला की केदाळे बुन्यादी फातर घालतना खंयची की एक रेलीक नाल्यार खंयची रजिस्टर नाल्यार आर्लूक कोंत तेंपरा घालून एक डब्बो करून त्या बुन्यादीच्या फातरान फातर दोन बुन्यादी फातर आमी उबे करता. घराचे फावंडेशन स्टोन घालता आनी ते कित्याक हे घर असो अर्थ कितें बुन्यादी फातर घालचो म्हळ्यार असो बुन्यादी फातर म्हळ्यार अर्थ तो जेजूक तो जागो आमी समर्पण कर दिवचे आनी जेजूक ते बुन्यादी फातर घालून जेजून तें घर बांदून दिवच्या खातीर आमी तसो उपकार मागचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्या कशें एका बुन्यादीक घालीच्या पयले एक बुन्यादी फातर घालतात की तशें तुज्या जिवितांत म्हणजे तुज्या कुडीक एक भावार्थ आसा तो जावन आसा बुन्यादी फातर आनी तुज्या कुडीचो भावार्थ तुज्या आत्म्याचो भावार्थ तुज्या काळजाचो भावार्थ जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घर ते आनी एक घर हे दोनी देवानच बांदचे म्हूण सांगता. इसाया प्रवादी सांगता 32:18 वाक्य. आयसाया 32:18 सांगता मुजी प्रजा शांत कर ठिकाणांत सुरक्षीत घरांनी आनी सुखी सुवात्यांनी जियेचे तांणी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे येवजण आसले हांवें आनी तुवें सुरक्षीत घरांनी आसाचे आनी सुखी सुवात्यांनी म्हळ्यार सूख मेळटल्या सुवात्यांनी तुवें आनी हांवें जियेचे म्हणून देवाची आशा. कशें संवसारांत आमी एक जागो पळयता आनी खंय बरें आसा की मार्केट लागीं आसा इगर्ज लागीं आसा इस्कॉल लागीं आसा हें पुरा पळोवन एक घर परचेज करता आमी. तशेंच आनी एक आमच्या जिवितांत म्हळ्यार आत्मीक जिवितांत आनी एक घर आसा तें जावन आसा सर्गीचें राज. हांगा कशें तुमी सुरक्षीत आसा जें म्हूण पळयतात की तशें तुमी त्या सर्गीच्या राजांत सुरक्षीत आसा जाय. ही देवाची आशा. हांगा तुमकां सुरक्षीत दवरता देव. म्हाका आनी तुका आमचें प्रोटेक्शन घराचें देव करचें देवान करचें. आमी भावार्थ आसा जें आमकां देखून आमी मस्तपटी घर सोडून येतना मस्तपटी आमची चावी तर भायर दवरून गेल्ली आसा आमकां गुतूच ना उडासी ना पूण देवान आमच्या घरांनी राखलां घर राखलां. तशेंच तुमच्या जिवितांत वस्तू घडितां घडल्यान जावंक पुरो पूण तो वेळ देवान तुमकां राखलां. कित्याक तुमकां कळीत नासल्यान ती एक मिस्टेक केल्या म्हण देवान ते कुटुंब या तुजें घर तुजी वेहिकलां देवान राखल्या. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच पळया देवाचें उतर सांगता म्हजी प्रजा शांत ठिकाचे शांत समाधानान तांणी आसाचे देखून सुरक्षीत घरांनी तांणी रावचे आनी सुखी सुवात्यांनी तांणी जियेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देव कशें अब्राहमाक धाडलें हांव तुका धाडटा त्या गांवाक वच म्हणून खंयचो गांव म्हूण ताका गोत्तू ना. त्या गांवांत कालें आसा कितें आसा म्हणून तसो एक भावार्थ देवाचेर तो पातयेनी दवरलो. देखून तो गांव ताणें सोडून तासो रावसो गांव सोडून आनी एका गांवाक तो गेलो. त्या गांवांत कांय ना ताका एक तंब घालून रावचें पडलें. एकय घर ना तशें ना पूण जाल्यार देवान ताका सगळी आस्त बदीक कितें जाय सगळें अब्राहमाक बांदून दिलें. तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार आमकां देवान एक घर दिलां आनी त्या घराचो आमी मोग करता. तशेंच आमकां आनी एक बिडार दिलां आनी त्या बिडारांत आत्मो घाला. हे आमच्या कुडीच्या विशयान सांपावल सांगता. सांपावल आमच्या कुडीच्या विशयान सांगता आमी एक तंबू म्हणून आनी तंबूंत एक जीव आसा. देखून तेंय एक घर आनी तुवें रावचें एक घर. कित्याक तुज्या घरांत तूं रावताय पूण तुज्या कुडीच्या घरांत देव रावता. हांगा बदलावन आसा. देखून आमी पळया घरांत सुरू भितर सरतना एक आल्तार सोबीत करून आल्तार दवरता आमी. आल्तार दवरून आमी वागनगरच्या आल्तारी मुखार आमचे कातोलीक क्रिस्तांवांनी पुरा पूण आल्तार कितली गरज आसा गे. तशेंच तुजें काळीज एक आल्तार जायचें. त्या आल्तारींत कशें तूं पातयेताय तुज्या आल्तारीर देव वस्ती करता म्हणून तशेंच तुज्या काळजांत देव वस्ता करता म्हणून तुवें पातयेचें. प्रेज द लॉर्ड. कशें तूं तुजें घर नितळ सांबाळताय. थोड्यांच्या घरांनी भितर मेळे पण ताका खंयचीय गरज ना. खंय मेळ्या आसा पळय घरांनी देवसार वस्ती करता गे. कित्याक देवसाराक मेळ्या असल्यार जालें तो बारी संतोश. कित्याक मेळ्या असल्यार ताका एंट्री आसा म्हणून अर्थ. देखून आमची घरां एकदम नितळ निर्मळ आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच तुजी कुडी नितळ निर्मळ आसूंक जाय. कुडींत 3 भाग आसात. एक तुजे थंय असली कूड दुसरे देवान घाल्लेलो आत्मो आनी तुजे तें आसलेलो प्राण 3 आसात. आनी हे तिनी आमी
शाबीत आणि सुरक्षित, नितोळ आणि निर्मोळ सांभाळून जाईन पवित्र पुस्तक सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोशुआ सांगता 20:4-15 वाक्य. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 सांगता, म्हज्या आणि म्हज्या घराण्या विशयी हांवें सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका 1998 सुरू हांव मंगळुराक आयिल्ल्या वेळार बायल्या गांवांतावन हांव सुरू मागण्या गेल्ल्या वेळार म्हाका मेळिल्लो एक वर्ड वत्तो. जोशुआ 24:15. म्हज्या आणि म्हज्या घराणे सगळें देवाची सेवा करतले म्हणून. ल्हानशें एक म्हाका कोणें कितें जाल्यार ते गिफ्ट दिलें. आनी गिफ्ट खंयच्या एका म्हज्या बर्थडे कितें गिफ्ट दिलें तें पळयतना तातूंत ल्हानशें एक पायनेल आनी त्या पायनेलार खाली वर्ड मात्र आसलें, दुसरें कांय नासलें. जोशुआ 24:15. म्हजें आनी म्हज्या घराण्या विशयी सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आनी ते आलतारे कडेन घाल्लो कितलीं वर्सां 98 हांव ஒரு घर नवें जाता म्हणसरी ते आसलें पायनेल. आनी जें म्हाका त्या दळा म्हाका कळ्ळें ह्या कुटुंबा म्हळ्यार हांवें एक गोड घालून सोडला आनी देवा आनी म्हजें कुटुंब सगळें त्याच्या सेवेक उपयोग केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यांक आमकां देवाच्या सेवेंत उपयोग केले. एक व्हडलें भाग देवान आमकां दिल्लें. देखून तुम्ही मात्र एकल्यान घरांत देवाचे उतार पाती येवन ताचे जियेल्यार पावना. तुज्या हर एक कुटुंब म्हळ्यार कोण गोव बायल आनी भुरगीं आमी देवाची सेवा करची. कशें देव तुका घर बांदून दिला गे ताचे परिणाम ताका प्रतिरूप जावन ताका एक तुवें बरें करूंक म्हळ्यार तुजें घराणें तूं तुजी बायल तुजी भुरगीं देवाची सेवा करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मातेवाच्या वांजेल सांगता 7 अध्याय 25 वाक्य जेजू विशयी सांगता पळया. जेजू एका घरा विशयी सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 25. पावस वतलो, हांवर सडलें, झड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. आमच्या जिवितांत कोविड येऊन दी, आनी खंयचे पिडाशेदां येऊन दी, अनवरां येऊन दी, निरासपण येऊन दी, सलवण येऊन दी, आमचो भावार्थ मात्र दंडोल नसो. आमचो भावार्थ मात्र दंडोल नसो. हांवें पळयलें ह्या वर्सा ह्या 2020 कितें पुरा घडलें सगळे संगती तुमच्या दोळ्या मुखार आसात. पूण जीं कोण रिन्युवलांत आसलीं, जीं कोण देवाचें उतार आयकतालीं, जीं कोण मागण्याक येतालीं, तांणी मात्र तांचो भावार्थ बिलकुल दंडोळलो ना. बिलकुल दंडोळलो ना. ती कशीं पयलीं आसलीं आतां ती घट आसात. कितलेंय जावं दी, कशें जावं दी, तांणी भावार्थ दंडोळलो ना. भावार्थ दंडोळलो. जीं कोण असो भावार्थ दंडल्ला पळय ती मागण्यान ना. ती काल मस्तू लोक आज काली पळोवंक मात्र संडे क्रिश्चन्स म्हणटा आमी आयताराचे एक मिस्सा गेल्ले बरी. ती आमची एक सवयची जाल्या जावंक पुरो. पूण तांचे ते भावार्थ गुंडायन ना. कस्त आयिल्ल्या वेळार, अनवर आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा कितलीं कोलां कालें करचें, कितें करचें हे दोळी आनी मगच्या भवानी बहिणी देखून आमचे घराणे कशें आमी बांदून हाडटाव गे तशें आमचे घरी आमी बांदून हाडटाव. तशेंच आमी सर्गींचे घराणे सर्गींचे घरी आमी बांदून हाडिचे. प्रेज द लॉर्ड. आनी कशें तुजें घर देव बांदून दिता गे तशें तुका सर्गींचे राजहांती एक घर देव बांदून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मातेवाचो वांजेल सांगता 12 अध्याय 25 वाक्य. तांच्या मोतींतली चिन्हां समजून जेजून तांच्या मोतींतली चिन्हां समजली. आज तुम्ही आमच्या सांगात ह्या मागण्यांत आसाव जाल्यार देव तुमची चिंतना पारखिता. तुम्ही चिंतना काल चिंतात घेवन पारखिता. म्हाका तुमची चिन्हां कळीत ना जावंक पुरो, पूण देवाक तुजी चिन्हां कळीत आसात. जेजूक तुजी चिन्हां कळीत आसात. जेजू तांकां म्हणालो खंयचेय राज अंतर झगड्यांनी वांट्या फाट्या जायत जाल्यार ते विंगड जायनासतना उरना. तशेंच आपलेच भितर एकाच घरा भितर म्हळ्यार भाव भयणी मध्ये, आवय बापाय मध्ये आनी जावया सुनो मध्ये जर वायट जाता म्हळ्यार पंगड बिंगड जाल्ले हर एक शार जावं हर एक घर जावं देसवाड जाल्या शिवाय उरना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज पळया सैतानाच्या भिरांकूळ व्हडले एक हातेर म्हळ्यार कुटुंबांत वांटे फाटे हाडचे, कुटुंबांत घुसपट गोंदळ घालचो, भाऊ भयण्यां मध्ये मिसअंडरस्टँडिंग घालचे आनी अशें सगळें कुटुंब बरबाद करून संतोष पावता सैतान मात्र मगच्या भावान बहिणी. देखून आमी एक भाव बहीण आमच्या कडेन रागर जातना आमी सोडून वचो तांकां कशें म्हणी कशें करून तांचे कडेन राज्य जायचे. कित्याक सैतानाचे प्लॅन आमच्या कुटुंबांत सक्सेस जावंक आमी सोडूंक वचो, बिलकुल सोडून वचो.
कोण ते भाऊ बहिणीक विंगड करूंक पळयतात पळय खंडीत ती केस्तीक वेतात म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. देखून सैतानाची कामां आज विशेष जावन चलतात म्हळ्यार कुटुंबांत. कित्याक कुटुंबांत वांटे फांटे करून घालचे, कुटुंबांत विंगड करचे, भाऊ भयणींत झगडे करूचे, आवय बापाय मध्ये झगडे करूचे, भुरग्यां मध्ये झगडे करूचे. ಎಂತ सैतानाची व्हडली हातेरां आज देखून आमची कुटुंबां मगच्या भावा आनी भयणी विधवावळी जावन येतात, विंगड जावन गेल्यात आनी फुटून गेल्यात. आज ऑटोमिक बॉम्ब आमच्या कुटुंबांत घाला सैताना. देखून आमचे घराणे आमी सांबाळीचे, भाऊ भयण्यामध्ये आमी रागार जावंक भारी चिंतून पळयचे, रागार जावन असो एकामेका कितें आसल्यार आमी सुदर्शन व्हरचे आनी आमचे घराणे बरें करीचे. कित्याक सरस्पर देव पयलें सांगता जर भाव आनी एका भावा कडेन बऱ्यान जियेल्यार तो व्हरतो संतोष जावन आसा. एक भयण आनी एका भयणी कडेन बऱ्याकन जियेल्यार तो संतोष जावन आसा. जी कोण भाऊ भयणी रागार आसात आमी तांकां दुरसोवचें न्ही. कित्याक तशें सैतानान तांचे मदें एक काले म्हळ्यार एक वाद विवाद घाला, सैतानान काले म्हळ्यार राग ताचे भितर घाला आनी अशें तांकां विंगड केलां. मगच्या भाव आनी भयणी केदाळय तुमी एक भाऊ भयणी राजी जावन पळया, कितलो संतोष न्ही, कितलो संतोष, कितलो माया मोग. न्हीज जावन पळोवचें आमी जी कितें पयलीं आमची कुटुंबां आसलीं आज तशीं नात. पयलें 10-15 भुरगीं जाल्यार कितलीं एकवटांत आसलीं, आज 10 भुरगीं जाल्यार तांतूय विंगड, तांतूय. देवा काले लेख दिवचे आमी, कसले लेख दिवचे पडत आमी. देखून चिंतून पळया आमच्या घराणें देवान बांदिल्लें. भाऊ भयण्याक आमकां देखून देवाचें उतर सांगता पवित्र पुस्तक तुमी वाचल्यार थंय सांगता धाकट्या भावाक व्हडल्या भावाक दिवचो गई, व्हडल्या भावान धाकट्या भावाची जतन काण घेवचें म्हणून. व्हडल्या भयणीक धाकट्या भयणीक दिवचें गई, धाकट्या भयणी कित्याक जल्माक येता म्हणून व्हडल्या भयणीन धाकट्या भयणीची कॅर काण घेवचें म्हणून. देखून आमकां हर एकल्याक आमची म्हणली जबाबदारी दिल्या. धाकट्या भावाक कित्याक रचो गई, व्हडल्याचो मोग करीचे म्हणून. व्हडल्या सांगता गायडन्स काण घेवचें ताचे कडेन, ताचे सांगता जियेचें म्हणून. धाकट्या भयणीक कित्याक रचचें म्हळ्यार देवाचें उदक पुरो पवित्र पुस्तकांत हे म्हज्या कांय बलसंतले तुमचे कडेन सांगना म्हज्या भावा आनी भयणी. कुटुंबा विशयान कितें पुरा बरयलां, कुटुंबा विशयान कितें पुरा आसा. एक आमी कांय चिंतनातले बरी आज म्हज्या भावाक दुरसता, भयणीक दुरसता, आवयक दुरसता, दादल्याक दुरसता, भुरग्यांक दुसरता, पुताक, आवयक, सुनेक पुरा दुरसून आमचे कुटुंब विधवावळी करून घाला. कित्याक सैतान तुमच्या कुटुंबांनी काम करनासलें गडिता केला म्हणून आमी चिंतून पळयचे आज मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमी संतोषान जियेचे, कित्याक आमी राज्य जायचे एकामेका. आमचे घराणे, आमचे घर हें देवान बांदिल्लें. म्हाका आनी तुका संवसारांत हाडिल्लें देवान. देव आमच्या सांगता जियेता. देखून देवाक आमी संतोषान दवरीचे, कशें आमकां देव संतोषान दवरूंक पळयता आनी आशेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुन्यो ग्रंथी प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 33. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 33. नसत्याच्या घराचेर सर्वेस्पर सिराप पडटा. जर नसतो आसा, जर दुबळ्या धाकट्यांक कुमक करिना, जर आवय बापाय कडेन झगडी करता, जर बाबा कडेन झगडी करता, आस्ती बदकाक लाल येता आनी वांट्या फांट्याक एप्लिकेशन आनी काले कोर्टा गिटा घेता, तसल्यांच्या घराक पळया नसत्याच्या घराचेर सर्वेस्वराचो शिराप पडता म्हणटा. पूण नितीवंतांच्या निवासाचेर, नितीवंताच्या निवासाचेर म्हळ्यार नितीवंताच्या घराचेर तो आशिर्वाद घालता. देखून आमचे घर जायचे देवाचे आशिर्वाद आमच्या घरांत येताना भितर. पळया आज कितल्या बरे खंय एका घराक गेल्लो, व्हडलें घर बांदलां, खंय त्यो व्हडलीं बेडरुमां, खोले पुरा व्हडल्यो माळ्यो करना, निकालें कर, ताच्यान पासिंग तेणे पुरा घालां, पुरा केलां. पूण भितर व्हडल्यो आल्तार आसा. पूण जेजूच्या हजरपणांतून त्या घरांत भितर येताना कळटा तें घर कालें जालां, तें देवाच्या हजरपण ना. देवाच्या हजरपणांतलें घर एमकोंडूच आनी मगच्या भावा आनी भयणी केदेंय तुजें घर जावं दी, तें देवान तुका बांदिल्लें. पूण देवाक तें जागो दी. मागणें कर, सदांच मागणें कर. देवाक पयलो स्थान दी. सकाळी उठोन इल्लो वेळ तरी त्या अल्तार मुखार बसून मागणें कर. या पर्सनल तुज्या कुडान बसून मागणें कर. पर्सनल प्रेयर बिल्डअप कर. कित्याक देवान तुका घर दिलां. देवाक घर गांधी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 2 Samuel chapter 7 verse 29 सांगता. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 29 वाक्य. देखून दयेन तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घाल. आमी मागचे देवा तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घाल म्हणून मागचे. आनी अशें तो सदांकाल तुज्या मुखार थीर रावूं. कित्याक तुमचो सर्वेस्परा म्हज्या देवा उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान ते ससनाक आशिर्वादीत जातलें.
म्हजें घर देवान म्हाका बांदून दिला. देवा म्हज्या घराचेर आशिर्वाद घाल आनी म्हज्या घरांत तूं राव जेजू आनी म्हज्या घरांत संतोष दी, समाधान दी, घरांत मंगळा जेजू एकवट दी, हर एकले आमची सैरी दैरी आनी आमची भाव भयणी सगळ्यांक आमकां एकवटीत कर अशें मागजे म्हणून सांगता. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक पळय 7 अध्याय 20 आनी 9 वाक्यां. हे म्हजें घर तें जाल्यार आशिर्वादी जाल्लें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Proverbs 24:27 सांगता. मुन्यो गादीचो पुस्तक 20 आनी 4 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां. तुज्या भायल्या कामाची तयारी कर. घर बांदच्या पयले भायल्या कामाची फुल्ल तयारी कर. तुज्या शेतांत सगळें आयतें कर. तुज्या शेतांचे कामां पुरो आयतें कर. सगळें जाल्या उपरांत वच आनी तुजें घर बांद. पयलें तयाराय कर. पयलीं काय कित्याक आमकां एक सर्गीय एक घर बांदूंक आसा. देखून आमी तयाराय करी जे संवसारांत आमी तयाराय केल्या शिवाय आमचें शेत म्हळ्यार आमच्या सर्गीच्या राजांत तें शेत कितें आमकां दिता देव ताची तयाराय करीजे. तें सगळें काम करीजे मागीर आमी घर बांदिजे. संवसारी तशेंच संवसारी तुजें घर बांदतना पयलें तूं फायनान्स पुरा पळयताय. लोन काडूंक खंय पुरा जाता पळयताय. इंजिनियराक आपयताय. सगळें तयारी करता. ताका जाल्लें मटेरियल खंयचें घालचें. टायल्स कले घालचें. तुवें सगळें मटेरियल कसलें यूज करची. सिमेंट कली यूज करची. सगळेंचें तूं लेखान घेताय. सगळें कितलें जाता एस्टिमेट पुरा कितलें जाता म्हणून पळयताय. ताचे उपरांत घराक तूं देंवताय. सरेस्पर देवाच्या उतारी सांगता पयलें तुजी तयाराय कर. आमी संवसारीक घर बांदूंक कितली तयाराय करतना सर्गीचे राजाचे घर बांदूंक हांवें आनी तुवें कितली तयाराय करी जे मगच्या भवानी बहिणी. कितें आमी एक इल्लेशे तेर्स केल्ले बरा एक आमोरी केल्ले बरा पुरो गे आमचें जिवीत सर्गीच्या राजान घर बांदूंक जायत घे. तूं जर आमी देवाच्या उतार पावते परी वाची नाव. जर देवाच्या उतार आमच्या पावते परी आमच्या जिवितांत आमी काणगे नाव. कितें सर्गीच्या राजान घर कालें फुक्काटाक बांदून दितात म्हूण चिंतात की आमी ह्या संवसारांत तयाराय करूंक आतां सर्गीच्या राजाच्या घराक मगच्या भवानी बहिणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आणि असे सांगता पळया कीर्तनकार 127 वर्स 1 सर्वेस्पर देव सांगता. सॅम चॅप्टर 127 वर्स 1 जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावर व्यर्थ. कीर्तन 91 सांगता 1 आणि 2 वाक्या. सॅम्स चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता. पळया आमच्या घरांत सर्वेस्पर देवाचो आसरो जायजे. आमच्या घरांत पयलो स्थानमान देवाक जायजे. कोण देवाच्या सांगता आपल्या घरांत रावता आणि सर्व पदवेदारा सावळेंत वस्ती करता. सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. अशें आमचें घर संवसारांत बांदूंक कशें आमी आशेतावंगी तशेंच सर्गीच्या राजांत देवाच्या आश्रया खाला आसूंक हर प्रयत्न ह्या संवसारांत करीजे. एक भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक कितलें पुरो आमी तयारी करता. ते जल्मतानंत आमी निचव करता. ताका खंयच्या इस्कालांत घालचें ताका कालें करचें पुरा प्लॅन करता. इतलें पुरो आमच्या भुरग्यांच्या विशयान प्लॅन करतना भुरग्यांक कित्याक आमी आज वर्ड ऑफ गॉडांत इल्लेशें तरी हाडिना. कित्याक आमी वर्ड ऑफ गॉडाची तांकां वळख दिना. कित्याक आमी देवाची सारकी वळख दिना. फाल्यां मगच्या भावानी भयणी तुज्या भुरग्यांचें जिवीत जावंक पुरो तुजे भुरगे इंजिनियर जावंक पुरो पायलट जावंक पुरो खंयचे IPS अधिकारी खंयचे जावंक पुरो ह्या व्हडल्या पोस्टाक पावोंक पुरो. जर मगच्या भावानी भयणी तुका दिल्ल्या भुरग्यांचो आत्मो एखाद्या ती होगडायती जाल्यार लेख कोणें दिवंक आसा आवय बापायन वय की न्ही. कसलें घराणें आमी बांदूंक पळयता. कसलें घर आमी बांदूंक पळयता. चिंतून पळया मगच्या बाबानी बहिणी चिंतून पळया. देखून प्रवर्ब्स सांगता मुन्नेचो ग्रंथ 20 आणि 4 अध्याय 3 आणि 4 वाक्या. प्रवर्ब्स चॅप्टर 24 वर्स 3 and 4 जानवाय वरी घर बांदतात. पयलें जानवाय आमी एक अलर्ट आसचे आमचे जानवाय सर्गीच्या राजांत येवची जानवाय. आणि त्या पुस्तकात बदाने काय नाही. त्या कितें तुमी वाचतात ना तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात डिग्री करतात तें तुज्या कामाक संवसारांत मात्र येता. सर्गीचें घर बांदूंक तें कामाक येना. सर्गीच्या घराक बांदिचें जाल्यार ह्या संवसारांत तुमी कितें केलें जाल्यार देवाची जानवाय गरजेची. देवाची जानवाय नासल्या शिवाय तुवें सर्गीचें घर बांदूंक जावना. संवसारी घर बांदूंक जायना. देखून जानवाय वरवीं घर बांदतात. समजणे वरवीं तें तीर जाता. पळया घराची बुन्याद पयलें जावन आसा जानवाय. देवाची जानवाय आमी मागोवंक जाय आनी समजणे वरवीं तें घर थीर जाता. समजणी एकामेका समजणी आसल्या वरवीं तें घर थीर जाता. गिन्याना वरवीं तिची कुडां. पळया गिन्याना वरवीं तिची कुडां. पळय सर्गीच्या घराचे वैभव कसले पळयता. जर तुका सर्गीच्या राजान जाय घर जाल्यार तुवें जानवाया वरवीं तुवें घर बांदूंक जाय. समजणे वरवीं
ते थीर करूंक जाय. गिन्याना वरवीं ताची कूड हांव तुवें बांदूंक जाय. जिन्साच्या मोलादीक आनी सोबीत वस्तूंनी ते दाळा भरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्यांच्या घरांनी पळयल्यार वस्तूच वस्तू, कितल्यो वस्तू, सगळ्या घरांनी वस्तूच, खंय जागो ना. एक बारी बंगांनी कशे रावतात कळना. खंय गेल्यार वस्तू कितल्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कल्यो बरो सोबायच्यो आनी काले बराबर दवरतात. सगळे घरत भरतात. आनी सर्गींच्या घरांत मात्र खालीत खाली काय ना. तांच्या वयलो फ्लोरी खाली, सकयलो फ्लोरी खाली, पुरा खालीत. घरांत मात्र जाय तितले वयल्या फ्लोरांत या, सकयल्या फ्लोरांत या. पूण ह्या मेंदांत काय ना. हांगा ह्या फ्लोर खाली आनी हो फ्लोर आपले कालचाचो वय खालीत. तर आमी कसली म्हण गरमांची मोगाच्या भावानी बहीण. एक चिंतन पळयचें. एक भारी एक गुंडाळसो अर्थ आसा ह्या उतरांक मोगाच्या भावानी बहिणी. इसाया प्रवादी सांगता 65:21. इसाया 65:21. ती घरां बांदतेली आनी तातूंत रावतेली, दाकामळे रोयतेली आनी तांची फळां खातेली. फळ्या आमकां दिता सरेस्पर ह्या संवसारांत जाय जाल्ले. ती घरां बांदतेली, घरां बांदूंक तो अवकाश दिता आनी तातूंत रावोंक आमकां अवकाश दिता. आनी मोळे लायतेली. पयले दाका मळे आसले, आतां आमी कृशी गी आनी खंयची गी काम गी, ते पुरो आमी करची कामां पळय. कितेंय तुमी कामां करता जाल्यार ते तुमकां देवान दिल्ले एक अवकाश. आनी ती घरां बांदतेली मात्र न्हय, ती दाका मळो लायतेली मात्र न्हय, ताची फळांय ती खातेली. प्रेज द लॉर्ड. देखून एक गाद आसा, जैसी करणी वैसी भरणी. तसे तू करताय तसे तू जियेताय, तसे तू खाताय. देखून आज आमी विशेष तरान आज आमी मागूंक जाय. आमची आत्मीक घरांय नितळ करूंक जाय आनी आमची संवसारी घरांय सोबीत करूंक जाय म्हण सांगता. जॉन चॅप्टर 14:1-2 सांगता. जोन्स एवांजेल 14 1 आनी 2 वाक्यां. तुमी कळवळची न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलेलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. जेजू आमचे खातीर एक जागो तयार करूंक गेला आनी त्या जाग्यार आमचें घर बांदूंक आसा आनी त्या घरांत आमी रावूंक आसा. थंय आसा सबाय. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हें घर आमकां व्हरूंक जायना. आमी वताना आमकां आलतारी मुखार कांय एक बांक धरून दवरतले पेटयेन तितल्यांत आनी इल्ली रडटली. गेले जालें आमच्या भायर हांगातान गेल्या बरें हें घर गेलें खाली. वयलें घर आमी पयलें बांदया. आमकां एक गॅरंटी आसा जे मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचें हें घर सोडून येताना संवसारी घर तूं कितलो मोग करता तुज्या संवसारी घराचो, हें घर तूं सोडून येताना वयर सर्गीच्या राजांत हें घर तुका तयार केल्लें आसा जे मोगाच्या भाव आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 2 Corinthians chapter 5:1. 2 Corinthians chapter 5:1 सांगता. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे ही आमची कूड म्हणलो तंबू मोडून गेलो जाल्यार एक दीस वो तंबू मोडून येतलो. हांवें सांगलें न्ही की आमच्या घरांत आमकां दवरतले अन्न. थोड्यांक आतां घराय दवरनात. हांगा मेल्ल्या बरें सीदा आस्पत्रेन गेले, आयस बॉक्सान घाले, भितर घाले, थंयच्यान सीदा इगर्जे गेले. इगर्जे मेळ्ळ्या आनी जाल्यार समिस्त्रेत घरी मेळना. देखून तुमचे संवसारी घराचो मोग करा, पूण संवसारी घरांत रावन तुमी सर्गींच्या घराक वचो. प्रेज द लॉर्ड. देखून संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे आमची कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गी तयार आसा म्हणून आमी जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हे आमी जाणा जाय जे सर्गी आमकां एक निवास आसा. आमी आमच्या हातांनी बांदूना, पूण आमच्या करण्यांनी बांदला, आमच्या बऱ्या कामांनी बांदला, देवाचो सांगात जोडले बांदला, मागण्या वरवीं बांदला, हेरांक बरें करून मागला, दुबळ्या धाकट्यांच्या आदाराक पावोन बांदला, नितीच्या जिवीत चलोवन बांदला, दीस आनी रात म्हणल्यार कळनासतना पवित्र सभे खातीर हेरां खातीर मागून बांदला. ही पुरो आका जाय जाल्यार मेटेरियल, सर्गींच्या घराक जाय जाल्यार मेटेरियल. हें आमी केल्यार मात्र सर्गींच्या घरांत सर्गींच्या निवासांत आमी सुरक्षीत आसतले. हांगा थोडो काळ मात्र कितलो तेम कितलें बरें म्हजें घर हांवें नोयस बांदला, कितलो तेम ह्या घरांत हांव रावतलो. एक दीस म्हाकाय हांगा आलतारी मुखार दवरतले, हांगाच्यान व्हरतले. म्हजें घर हें शाश्वत न्हय. बरें करून बांदलां देवान, म्हाका रावंक बरें करून बांदून दिलां देवान. बांदून दिलें घर तुमचें घर देवान तुमकां बांदून दिलें. तुमकांय तातूंत रावा जेवण बरो संतोश आसा, माया मोग आसा तुमकां. खंडीत तुमच्या घराचोय तुमी मोग करतात, वर्तो मोग करतात, वय खंडीत करी जे, पूण आजच्या वर्तो सर्गींच्या राजाच्या घराचोय मोग करा. सर्गींच्या घरांत तुमी एक दीस पावोचे. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी एक दीस हर एकल्यानी त्या घरांत आमी संगता मेळचे.
हांगा आमी एका घरांत संगता मेळूंक जायना पूण त्या घरांत आमकां संगता मेळूंक जाता. देखून आमी आज विशेश तरेन मागया हे संवसाराचे आमचे बिडार कशें देवान आमकां बांदून दिला. हातांनी बांदिनातले सस्नीक निवासी देव आमकां तयार करतलो. आमच्या हातांनी आमी बांदूंक वचना, आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी बांदूंक येता. देखून सतानितीचे जिवीत देवाचेर विश्वास दवरून देवा बरी पवित्र जावन आमी माया मोगान एकवटान जिवन एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन दुखस्तांची दुखां पसून पिडेस्तांक बुजवण दिवन आनी मरण पावल्यांची आमी खंडीत जावन तांकां आदार दिवन तांकां बुजवण दिवन एक नवे निवास सर्गीचे निवास आमी बांदूंक फुडें सरया आनी खंडीत आस्तावन ताचें काम आमी हातीन घेवया आनी मागण्यान मुखार सरया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर आज आमी विशेष तरेन मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुमची कितें इंटेन्शनां उदळ मस्त ब्रदर केविनान तुमचे खातीर मागले, तुमी हर एक इंटेन्शना खातीर मागी. आज आमी प्रत्येक जावन मागया आनी आनी स्तेबीन तांचे खास ब्लेस जावच्या खातीर. सिप्रियान म्हणलो एकलो भाव कठीण गिरेस्त जावन ICUंत आसा, ताका बरी भलायकी मेळोंक भायर येवच्या खातीर आमी मागया. आनी एवलीन म्हणल्या भावा खातीर आमी मागया. एवलीन म्हणल्यार कॅन्सर पिडेंत आसा, ते भयण कश्टांत आसा. पयले कुवेट आसले, आतां गांवांत येवन पावला म्हणून ताका मस्त कश्ट आसात आनी लागीं लागीं 3rd स्टेज भितर कॅन्सर पिडेंत वळवळटा. ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर. आनी एकलो दुबयतान एक तरणाटो विल्सन क्रास्ता, जास्त मॅरेज जाल्लो मात्र ब्लड कॅन्सरान वळून आसा. पर आमी आस्पत्रेक वचून ताचे खातीर मागोवन आयल्या. विल्सन क्रास्ता म्हणलो भुरगो तरणाटो, ताका ब्लड कॅन्सरान वळून आसा. क्लेरिटा म्हणलें एक चेडूं ल्हानशें 4 वर्सांचें हार्टांत ओल आसा. त्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरेन मागया. आनी निकोलस म्हजो भाव मस्त कश्टांत आसा आनी बेड-रिटन जावन आसा, ताचे खातीर आमी मागया. आनी सोरू आमची मागणी तांचे खातीर उबारण तुमच्या एका गरजां खातीर आमी विशेष तरेन आमी मागता. ह्या वेळार हात उबारून आमी एकामेका खातीर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Every power of the darkness and every sickness is in the name of Jesus. We bind and nullify that power right now in the name of Jesus. Get out from them right now and go to Jesus' feet and never to return or not to disturb them anymore. Amen. So मी जेजू आज कोण सगळे मंगळा जेजू या मागण्यात आमचे कडेन कनेक्ट जाल्यान गे तांच्या सगळ्यांचे तुझे आशीर्वाद घाल. सो मी जेजू तांकां नितीन सतान जिवंक एक संवसारीक अशें तुवें तांकां घर बांदून दिलाय. आमच्या हातांनी बांदिनातलो एक सस्नीक निवासी आमकां रियकल्यांक तयार कर. सो मी जेजू जें कितें जेजू त्या निवासाक भितर सरूंक आमचे ते अडखळे आसा या खंयचेय वायट आसा, सो मी जेजू तुज्या अमोलीक रक्ताच्या सक्तीन सगळे आमकां नितळ कर, परिशुद्ध कर आनी सस्नाच्या निवासी आमकां एक कूड आमी हातांनी बांदिनातले तुझ्या हातांनी बांदिल्ले ते निवास आमकां तयार कर. ह्या सस्नीक मोगळा जेजू थोड्या वर्सांच्या मट्टाक ह्या संवसारांत आमी आसा, तर संवसाराचें घर इतलें बरें तूं आमकां बांदून दिलाय जाल्यार सर्गीचें घरय तूं आमकां बऱ्यांतलें बरें बांदून दिताय. देखून आमी तयाराय करूंक मागण्यांत करसूंक बरेंपण करूंक आज आमकां जी कोण आमच्या संगत आसात जेजू तांकां हर एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांची कितें कश्ट आसात, अनवर आसात, पिडेशिडां आसा, निराशपण आसा, सलमणी आसा, तुज्या पवित्र रक्तान जेजू तांकां नितळ कर, पवित्र कर आनी सगळे हुमटून काड जेजू. तांकां जैत दी समय जेजू तुज्या पवित्र नांवान आमी मागता. दैवीक सकत तांचे ते देवण येदी, पवित्र आत्मा तांचेर देवण येदी, पवित्र आत्म्याच्या उछान तांकां बस म्हूण तूं नितळ कर, पवित्र कर आनी अभिषेक कर. डबल मेजर ऑफ द अनॉइंटिंग लॉर्ड जीसस आय प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे सर्वांचेर देवण येदी आनी सगळी तुमची मागणी देव स्वीकार करून दी आनी आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागता. हे आमी मागता बाबा तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आज आमी प्रत्येक जावन तुमचो आमी उपकार बावडटा. आमचे आज प्रेज जनरशिप लीड केल्ल्या सॅमसन आनी केविन तांचोय आमी उपकार बावडटा आनी सगळे तुमी जॉईन जाल्या सो मेज तुमचोय आमी उपकार बावडटा. तुमच्या गरजां खातीर विशेष तरेन मागता. आज प्रत्येक जावन फ्रांसीस पिंटो आनी तेल्मा पिंटो हांचो लग्न जिविताचो तांचो वर्स ते आचरण करतना, वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतना तांचे खातीर आमी विशेष तरेन मागता. दैवीक सकत तुमचेर देवण येवं दी आनी एक मुखेल जिवीत तुमच्या भुरग्यांक वागोवंक जाय आसली कृपा आदार तो देव तुमकां फावो करून दी आनी चोर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेशिडेंतले तुमकां राखून व्हरून दी आनी वायट सक्तीच्या हातांतले तुमकां सुटका दिवन दी आनी दोशीक त्या संवसारांत बरी जिणी जेवंक जाय कृपा आदार तुमकां आनी तुमच्या लग्न जिवितांत दिल्ल्या त्या दोगांय भुरग्यांक देव फावो करून दी म्हणून मागता. तुमकां सुमेस्तांक बरें मागता. तुमकां दोगांयकी विश वेडिंग एनिवर्सरी. सर आमी तर ह्या सगळ्यां खातीर मागोवन
तरी एकल्या खातीर आमचे हात बार तेजून शिकलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन बोरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड जगतशे जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा पापया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन सदां सुद्दां सर्वात आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाल्या समेस्तांचो तुमचो आमी उपकार बावडटा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक बरी रात मागता गुड नायट